येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. हर घर जल गास्ता सरकारी घोषणा, पूण म्हयनो जालो मोर्जेकार पळयतात उदकाची वाट. नळांत उदका बदला वारेच व्हांवता चड. उदकाक लागून आमी मरपाचे काय कितें, विचारतात बायलां. काणकाच्या कासा मार्केस शोरूमाक लागलो उजो. शेनवारा घडली घडणूक. अजून कळ्ळेना उजो लागपा फाटलें कारण. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्याचो दुबाव. खर वत गडगड आनी जोगलां. गोंयकारांक अणभवपाक मेळटले मेस्तुराद हवामान. बोट धन्यांक दर्यांत वचपाची मेकळीक. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. त्यो बांयोय गेल्यो आनी ते राजूय. आसा त्यो बांयक उदक ना. सरकारान दिल्ल्या नळांकय उदक ना. नळांतल्यान येता ते फकत वारे. मोरजेच्या वरचो वाड्यावयल्या लोकांचे हाल चल्ल्यात. उदकाक लागून आमी मरपाचे काय कितें, संवसार सांबाळपी बायलां विचारतात. आमचे मंत्री दरेके सरकारी कार्यावळींतल्यान उदक, वीज, रोजगार, रस्ते, मुळाव्यो साधन सुविधा, लोककल्याण अशी बरी बरी उतरां वापरतात. प्रत्यक्षात लोकांच्यो होयलीच पडल्यात. पेडणे म्हालात सध्या उदकाची मारामार चल्ल्या. मोर्जेकार जाल्यार म्हयनोभर जालो उदकाक तानेल्यात. मंत्री आमदारांनी एक तर पोकळ आश्वासनां दिवप बंद करपाक जाय वा मुळाव्यो सुविधा बेगोबेग मेळोवन दिवपाक जाय. काय कितले दीस उदक ना बाबा? आता एक महिना झालो, केव्हा येता एक महिना झालो आमकां पाणी. थोड्यांक सकाळ ना आसा न्हू, थोड्या म्हणटा एक खंय कोणाच्या हेका लागीं आहा, कोणाचो खोल गेला थंय पाणी चलता न्हू. एका ते उंची आसता थंय झपकून हें आमकांय बी कळटा भितर. ना म्हणटा आमी खंय फावटी धांवतले. आदले वाहन कोणा कडेन राजू आहात, कोळशे आहात, खंय घेवन धांवतले. बाय ना न्हू, बाय खंय बायो ना न्हू, बायो खंय आदी कोण करी, आदी कोणी पूर्वजांनी खंय करून दवरल्या ती आसा. आमकां चवथीचे मेरेन मातसो बरो पाणी येयला, चवथ जावन आमकां पाणीच ना. तेका आमी आमच्या पंचाक कितके फावटी फोन केलो, सांगला तर आमी ह्या करुया, सगळीं एक जावन वचया. म्हणजे कोण आमी सगळ्यांक सांगयतालो आमी वचया, पाणी ना व्हेल मारनाका, आमी या म्हणटाय सगळ्यांची या. आनी आमकां आतां पाणी दिवपाचो सरकार ना जाल्यार आमी मरपाची. आमच्या त्या सायडीन आमकां तीनय घरांक आमकां न्ही 11 पावता उदक. सकाळचे सोडटा 11 पावता आनी तो 12:30 म्हटल्यार तो बंद करता. कित्याक बारीक उदक येता. वर टाकयेक चडान सकयल भरपाक सुमता आमकां उदक मेळना. हेच्या पयलीं आमी मुकेशाक सांगलेले, मुकेशान हाडलेलो तेका आनी दाखयले. तेणी मागीर सांगले मुकेशाक हे करता म्हणून. म्हटल्यार हेजे करूंक ना, आतां 2 वर्सां जावन गेली. हाडूंक नासलेलो ते हाडलेलो. तेचे अजून कितें येत ना, उदकाचे येत ना. आनी एक तांकां येता, आमकां उदकय येना. गेल्या फावटी तर उदकच येवंक ना. आयज तर अजिबातच उदक येवंक ना आमकां. तीनय घरां आमकां उदक पावना. हरशी पयऱ्यान येताले उदक, पयऱ्यान येताले पण बारीक, पण 11 पावता आमकां. 11 11:30 अशें पावता. ह्या तीनय घरां आमकां आयज सर आमकां उदकच येवंक ना. तीनय घरां एकय थेंबो ना. 15 दीस जाले उदक ना. आमी आमच्या पंचाक कॉन्टॅक्ट केलो. पंच बाबडो डेली येता आणि पळयता. आणि वयल्यान तो आनी एकलो कोण तरी आसा उदक सोडपाक, तो बी पळयता हांगा येवन, पण कांयच उदक ना. आणि आमी वयल्या सायबाक बी फोन केलो, पण सायब सांगता येतलो नळ, पण अशें 15 दीस जाले आणि आमी खंय वचपाची उदकाक. लोकांचो प्रश्न असो आसा की सकाळी 8 जे म्हणजे आमचे पायप भरपाक खूप टायम लागता हांगासर येवपाक. 8 सोडटा आनी ते 12 सुमार बंद करता. पूण तितल्या पिरियडाक लोकांक उदीक मेळना. आनी समज एक जर पयरो चुकलो जाल्यार ऑलमोस्ट तांकां 48 आवर्स तांकां उदीक म्हणजे 2 दीस तांकां उदकाक रावचें पडटा. आतां समज जर 12 बंद केलें न्हू, तांकां फाल्यां ना परवा सकाळी 8 उदीक येतलें. मागीर लोकांक अशें करचें कितें, हे गोवोरमेंटाचेर थिंकींग करचें. आनी जो कितें आहा सरळीत म्हणजे उदकाचो प्रवाह आहा तो मोरजे गांवांक सरळीत करपाक. कित्याक आमच्या पयलीं ते म्हणटा 24 गांव येता. म्हणजे आमच्या पयलीं जे कितें उदीक सोडटा, चानेलाच्यान सोडटा, ते 24 गांवांक पावता म्हणजे आमकां ते इल्लें मेळटा काय दिसता. टेलिफोनाची केबल वा लायटीचे केबल घालपा खातीर उदकाच्यो पायपलायनी फोडप ही गोंयची परंपराच जावन रावल्या. मोर्जेकारे हे परंपरेचो अणभव घेतात. आयकात त्यांच्याच तोंडांतल्यान सरकारी कामां करपी कंत्राटदारांची परंपरा लोकांक कितली पिट्टा ती. लोकांक उदीक टायम टू टायम पावना. आनी तशेंच लोकांक जर एक पयरो चुटलो, सद्या तुमकां खबर आहा की केबलिंग चालू आहा, म्हणजे इलेक्ट्रिकल केबलिंग, थंय जर समज एक पायप फुटलें
म्हटलं म्हाका दिसता 15 दिसांनी एक कमीत कमी 8 फावटी तरी पायप फुटला आनी लोकांक ते उदीक बरोबर येना आनी तेजो जो फ्लो आसा तो लोकांक बरोबर पावना आनी लोकांक जो उदीक अजिबातूच मेळना. हांवें कंटिन्युअस डिपार्टमेंटा कडेन ट्राय केले. म्हाका दिसता एईचो नंबर हो कोणा कडेन ट्रेसेबल जायना. एई म्हाका दिसता पेडण्यान 2 दीस आसता दिसता नेओ कोण येयला चार्ज आनीक खंय तरी आसता, एक सोमार आनी मंगळार. लोक म्हाका सांगता आमी पेडण्यां या पूण हांवें म्हटल्यार तांकां सांगलें की पेडण्यां वचून कांयच फायदो जावचो ना, कित्याक एई थंय आसना आनी तुमचो प्रॉब्लम हो सॉल्व जावचो ना. आनी हे हांव सरकारा कडेन एकूच मागता की जे हांगासर लोकांच्या भितर एक संभ्रम निम्रम जाला की उदीक मेळना. कित्याक सांगया ते सगळे उदीक डायवर्ट केला तुयेन म्हणून. पूण हांगासर हांव सांगूंक सोदता सरकाराक की बेगींतल्या बेगीन आमची हेची दखल घेवची आनी हे जो आमचो वयलो वाडो आसा तेंची पाणयाची समस्या सॉल्व करपाची. धन्यवाद. कितले दीस जाले उदक ना येना? ऑलमोस्ट हर घर जलची घोषणा बरीच गाजली. ढोल वाजयत केंद्रीय प्रकल्पाची जायरातय जाली. अशें दिसलें की आतां व्हाळांतल्यानूच न्हू, रस्त्या वयल्यान, वाटा वयल्यान, खळ्यांतल्यान गंगा व्हांवतली. पूण प्रत्यक्षात वचत थंय नळांतल्यान उदका बदला वारेंच व्हांवता. हातच्या काकणाक हारसो कित्याक? पळयात मोरजेच्या बायलांनी दाखयल्लें प्रात्यक्षीक. गोवा 365 खातीर मोरजेच्यान संदीप कामुलकार. काणकाचो कासा मार्केस हो पॉश होम डेकोर शोरूम पुरायपणान लासून गोबर जालो. शेनवारची ही घडणूक. उजो लागपा फाटलें कारण अजून कळूंक ना. शोरूमाच्या धनयान शॉर्ट सर्किट जाल्ल्याचो दुबाव उक्तायला. घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी धांव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो. पूण उजो पालोवपी दळ सुवातेर पावचे आदींच पुराय शोरूमाचो लासून गोबर जाल्लो. फर्निचर, दिवे, सजावटीच्यो वस्तू, हार्डवेअर, साहित्य उज्याक लागून भस्म जालें. शोरूमाचो भितरलो भागय पुरायपणान लासून गोबर जाला. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान समीप नार्वेकार. काल तेरेखोलच्यान केरी येवपी फेरीबोट डिझल सोंपिल्ल्यान मदींच आडकून पडली. शुक्रारा दनपारा 2:30 सुमार ही घडणूक घडली. बंदराचो कॅप्टन, दर्यादेगेवयले पुलीस आनी थळाव्यांनी फेरीबोटींतल्या 10 प्रवाशांक आनी टेम्पो ट्रकाक वेवस्थीत फेरयेंतल्यान धक्यार हाडून देंवयले. फेरीबोटींत कितले इंधन आसले ताचो अदमास लागूंक नाशिल्ल्यान हो घोळ जाल्लो खंय, पळयात. व्हांवून गेले म्हणजे आमी मागीर एंकर उडयलो. म्हणजे आमचे प्रोटेक्शन ते फेरी सेफ करपाचे लास्ट हत्यार. ओके. ते हत्यारा प्रमाणे आमची फेरी थंय खडपाक लागून तो एंकर चॉक जाला थंयच्यान फेरी उरली. लो टायड आसलो तेका. बरोबर. आनी मागीर आमी खूब प्रयत्न करून काय अल्टरनेट आमचे कडेन काय नासले. डिझल इंजिनाक पावनासले, सप्लाय जायनासले. बरोबर. त्या नंतर आमी ते फेरी कशी करून कोस्टा काडपाक ट्राय केली. दोरयो दिल्यो लोकां कडेन आनी त्या म्हणसर आमचो एंकर येनासलो. जेन्ना एंकर ओल्ड एंकर आसलो तो ओल्ड एंकर म्हणजे तेजे पळय फिटिंग्स आसलेले ते ओल्ड आसलेले. तितून जे एक सॅकल म्हणटा पळय ते तुटले आनी एंकर सुटलो. एंकर उरलो दर्यात आनी मागीर आमी दोरयेचेर ओडून घेतली आनी सारकी सेफ सायड अशी फेरीबोट हाडून लायली हे पोजिशनार. ओके. तेका पुलिशेची आमची हे येयली कितें कोस्टल हे आहा गार्ड काय ना तेंच्यांनी येयले. 2 लेडीज आसलेल्यो आनी 2-3 जाण पॅसेंजर. कळटा बरोबर कळटा पूण जे टाकयेन उरता तेजे तुका एक्चुअली दाखयना. एक बॉटम आसता न्हू, बॉटमा कडेन ते फिटिंग्स आसल्या कारणान ते दाखयना. इवन 250चेर सुद्दां ते दाखयना. कित्याक तेजे फिटिंग्स होल आसता तो इंजिन हेजो गेजीचो तो सकयल उरता आनी फिटिंग्स वयर रावता. त्या कारणान फिटिंग्सान साकून तुका दाखयना. अशें आहा ते. बारीक टॅक्निकल मिस्टेक आसता ती कोण बारीकशे लक्ष कोण वचना. तेंचे कोण पळय तेजे अधिकारी आसता तेंच्यांनी बारीक नोट करून ते सारके टॅक्निकल मिस्टेक सर्टिफाय करून. रस्त्यात गोरवांचो प्रस्न कसोच जाग्यार पडनासलो. पूण पशु वैजकीय खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकारान तो जाग्यार घालपाचो निश्चय केला. निदान तशी घोशणा तरी केल्या. वास्को आनी मुरगांवची गोरवां उखलपाक खंय तो 23 लाखाची व्हॅन पालिकेक दितलो. भायर सरात आनी लोकांची कामां करात. मंत्री आमदारांक वयल्यान अर्द मेळ्ळ्या. ते प्रमाण थळाव्या आमदाराक बरोबर घेवन मंत्री निळकंठ हळर्णकार वास्को पावलो. आदेशा प्रमाण ताणें आश्वासनांचो पावस घातलो.
चिखले जनावरां खातीर हॉस्पिटल, थळाव्या पारंपारीक नुस्तें वेवसायिकांक रॅम्प, साधन सुविधा, गोरवांचो बंदोबस्त, जनावरांची तपासणी, उपचार सगळे जाग्यार घालतलो. आयकात निळखंठाची आश्वासनां. चिखली ऑलरेडी जमीन सरकारान घेतलेली आहा आणि ते एनिमल हजबंड्रीचे हॉस्पिटल. एनिमल हजबंड्री म्हणजे गोरवांत न्हू, एनिमल हजबंड्री म्हणजे सगळे डॉमेस्टीक जे एनिमल आहा तांकां ट्रीट करप आणि ते क्लिनीक. लोक जे गैरसमज करता गोशाळा जातले आतां वास येतलो आनी कितें येतलें गार्बेज जातलें ते गैरसमज न्हू. हॉस्पिटल हे जाय. आतां म्हाका सांग वास्को 2 आहा, वास्को आनी मुळगांव मतदारसंघ ऑलमोस्ट आतां 60,000 लोक वोटर्स आहा. आयज 60,000 वस्ती म्हणजे कितकीशी घरां जाली. प्रत्येक कुत्रो माजर आसतलो. तेंच्यांनी ट्रिटमेंट करपाक हॉस्पिटलान खंय वयचें पडलें? पणजे वचूं शकना. सांकवाळे आहा, कुट्टाळे आहा, मागीर वेर्ना ते मडगांव वयता. हॉस्पिटल म्हणजे क्लिनीक आनी दोतोरांची क्लिनिकां ना. आतां मेडिकल आमचे हॉस्पिटल दोतोर ते हे आमचे ॲलोपॅथी डॉक्टर पळय हात लायता सगळे करता तशें तेवूय करता. म्हणजे जणू काय तशें घेतलां की एनिमल हजबंड्रीचें हॉस्पिटल म्हणजे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट कसो समजता तशें ना. सो न्यू एक हॉस्पिटल येवपाचें येवपाकूच जाय न्हू, लोकांक जाय न्हू, लोकांची मागणी आहा. आनी सर एक स्ट्रे अख्ख्या गोंयभर आमी पळयता की स्ट्रे कॅटल, स्ट्रे मेनन्स उतरे रस्त्यार म्हणटा सगळे कडेन आयकूंक येता. ताका आमी एम्पावर्ड केला सगळे म्युन्सिपालिटी, पंचायती आनी जेंच्यांनी त्या लेवलाक हँडल करप. म्युन्सिपालिटीन CO बीन करता आनी ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर आहा इन्चार्ज. आनी ते जे पळय तेंच्यांनी टायअप MOU करूंक जाय कोणाचे कडेन गोशाळे कडेन आनी जे तेंच्या खातीर गोशाळे केले की ते शिफ्ट करता आनी ते जे पळय खर्च येता तितको इन्कम आमकां आमी दिता. तुमी कितें गाडी दिवपाची जे हायड्रॉलीक म्युन्सिपालिटीक 23 लाख आमी दिता गाडी घेवपाक, गोरवां आसा तितून शिफ्ट करपाक. स्कीम सगळे आहा. लोकल बॉडीजान ते इंट्रस्ट दिवंक जाय लोकां खातीर आनी करूंक जाय. पूण अजून मेरेन एप्रोच जायना तुमचे कडेन म्युन्सिपालिटी? थोडे करता थोडे करिना. ऑलरेडी आहा पणजे म्हापसा आहा सो ते करपाक. गोरवांचे सगळ्या रस्त्यार गोरवां आसता म्हणून तेन्ना तांची स्कीम आसा की ते म्युन्सिपालिटीक गाडी दिता. म्हणजे हें आशिल्ली हायड्रॉलीक हें आशिल्ली गोरवां खंयची पळय रस्त्यार आमकां दिसता की ताणें खंयचे तरी एक NGO कडेन ज्ञान फावंडेशन आसा नाल्यार सिकेरीचे एक गोशाळा आसा तांचे कडेन टायअप करून तांकां ती आमी लिफ्ट करून तांकां दिवप आनी जो खर्च हातून येता ते फिशरीज डिपार्टमेंट हें करता. सो आज चेअरपर्सनूय आशिल्लो, चेअरपर्सनान सांगलां की इमिडिएटली आपूण ते MOU सायन करता आनी म्हाका दिसता फुडल्या काळान आमी जाता इतली गोरवां रस्त्यार आसा ती उबारून ते गोशाळेन व्हरपाचो एक हें करतले, ड्रायव्ह घेतले. खंयची तरी एक गोशाळा जाय आसली किंवा एक हॉस्पिटल जाय ते ऑलरेडी डिसायड केलेलें करपाचें चिकालीन. सेकंडरी ज्यो हांगा ज्यो रस्त्याचे ज्यो गाय जे आहा ते सगळ्यो व्हरपाचें डिसायड केलेले आहा. आनी मेजर म्हणटा तो हांगा जेटी, फिशींग जेटी. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरोमा आले. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवापर्यंत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयज सावन केरळच्या तिरुवनंतपुरमात गोवा एट 60च्या रोड शोक भव्य सुरवात जाली. गोंयच्या पर्यटनाक चालना दिवप, गोंयान केल्ली उदरगत आनी विकास लोकांक दाखोवप आनी गोंयाक उंचायेचेर व्हरप हो हेत अशें सरकार सांगता. गोवा पर्यटन उदरगत महामंडळान म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्या वतीन ह्या रोड शोचें आयोजन केलां. The government of Goa is celebrating its 60 years of liberation from Portuguese regime and is celebrating through various roads. Recently we have organized road shows at Ahmedabad, Udaipur, Varanasi and Madurai, and now at Thiruvananthapuram, Kerala for 3 days from today. We welcome you all for this 3 days event at Mall of Travancore and request you to enjoy the culture and tradition of Goa. So I request all the audience to come here,
we are giving tour packages also from Department of Tourism, Government of Goa, sightseeing tour, river cruises, n number of options you will get. The packages are ranging between 6,000 to 19,000. I would request to come and inquire on the stall. We are there to help you all from the Government of Goa. एके वाटेन गोंयांत येतल्या दर एका प्रकल्पात थळाव्यांक रोजगार मेळटलो अशें मुख्यमंत्री सांगता, जाल्यार दुसरे वाटेन सरकारी नोकऱ्या फाटल्यान लागू नाकात अशेंय आवाहन बेकार तरणाट्यांक करतात. हाजे फाटले रजांव एकच, बिगर गोंयकारांक स्थायीक करप आनी तांकां नोकऱ्यो दिवप. गोंयकारांक गोट्यात न्हिदपाची पाळी हाडल्या. आरजीपी मुखेली मनोज परबान सरकाराक उबे आडवे उजरायला. बिगर गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवन निजे गोंयकारांक इल्लेशे जमिनीचे कुडके शिपडून फटवणूक चलयल्या. आरजीपी अध्यक्ष मनोज परबान आरोप केला. सध्या सांग्यार लोकांच्यो सुपीक जमिनी ताब्यात घेवन तांकां घराभायर केल्यात अशें ताचें म्हणणें. नोकऱ्यो प्रॉपर चॅनलांतल्यान मेळच्यो, पक्षपात जावचो न्हय हे खातीर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन नेमिल्लें. तें कोयराच्या बल्लांत उडयलां. हें कमिशन चालीक लावचें अशें मनोज परब मुख्यमंत्र्या कडेन मागता. मंत्री तुमच्या दारी फाटलो अजेंडाय ताणें सांगलो, आयकात. पयर जेन्ना IITक लागून सीएम सांग्यार गेल्लो तेन्ना तेणी स्टेटमेंट केलें की भुरगे जे आमी प्रोजेक्ट हाडटात ते गोंयच्या डेव्हलपमेंटाक हाडटात. सांग्या वयल्या भुरग्यांक जॉब मेळटले, सांग्या वयल्या भुरग्यांक बिजनेस करपाक मेळटलो, सांग्या वयल्या भुरग्यांक थंय कन्स्ट्रक्शन करपाक मेळटले, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स मेळटले आनी अशी भरपूर तेणी कितें तेणी डेव्हलपमेंटाचे गजाली सांगले. जेन्ना आमी मोपाचे घेवन बसले तेन्ना मोपाचे जेन्ना एलेक्यू जेन्ना घातलेलो मायकल लोबोन तेजेर ऑलमोस्ट 5,000 प्लस हे मायग्रंट भितर टोटल कामाक आसा म्हणून एम्प्लॉई आहा म्हणून थंयसर आवट जाल्ले. भितर कन्स्ट्रक्शनाचे सीएमान कन्स्ट्रक्शन मेन्शन केलें म्हणून भितर फक्त 355 गोंयकार म्हणून दिला, गोवन म्हणून दिला. ह्या मोपा एअरपोर्टान अजून पर्यंत लोकांचे जे कॉम्पेन्सेशन आहा ते कॉम्पेन्सेशन लोकांक मेळले ना. थंय महाराष्ट्रांतले गाडयो चलता, कॉन्ट्रॅक्टर सगळे भायले, जॉब करता ते सगळे भायले. जर हो मोपा एअरपोर्टाच्यान पेडणेकरांक 1 रुपयाचो म्हणटा तो प्रॉफिट ना फायदो जाल्लो ना आनी तुमी सांगता की IITक सपोर्ट करा आनी IITक आमी तुमकां फायदो करून दितले. आनी एका प्रोग्रामात सीएम सांगता की भुरगे खंय ग्रॅज्युएट जाता आनी फक्त LDC जॉबाक रावता आनी जर LDC ना जाल्यार कसल्याय गव्हर्नमेंट जॉबाक ते करपाक रेडी आसता म्हणून. तेंच्यांनी गव्हर्नमेंट जॉबा फाटल्यान वयचे न्हू म्हणून सीएम गांवांत वयता आनी भुरग्यांक आव्हान करता. हे आव्हान तूं कित्याक करता? ही अपील तूं भुरग्यांक कित्याक लागून करता की तुमकां हे जॉब गव्हर्नमेंट जॉब काडून भायल्या लोकांक दिवपाक जाय, मायग्रंटांक दिवपाक जाय, जेंकां तुमी इल्लिगल हांगा स्थायीक करून घेतल्यात, इल्लिगली आमचे फमदाद जागे घेवपाक दिल्यात, तेंकां घर नंबर आतां दिल्यात, तेंची घरां तुमी रेग्युलरायज करपाक सोदतात, तेंकां तुमी जॉब दिल्ले आहात, तेंकां तुमी आयज सेटल केल्ले आहात. पूण आमच्या गोंयकारांक तुमी सांगतात गव्हर्नमेंट जॉबा फाटल्यान तुमी वचपाचें ना. एके वाटेन तुमी सांगता गव्हर्नमेंट जॉबा फाटल्यान वचपाचें, एके वाटेन तुमी मायग्रंटांक जॉब दिता, दुसरे वाटेन जे लोक शेत रोयता, जे लोक काजू रोयता तेंचे बागायती तेंची शेतां काबार करून थंयसर तुमी IIT असले प्रकल्प हाडपाक सोदतात, नाल्यार व्हडले व्हडले तुमी कंपनीज हाडपाक सोदतात. फॉर एक्झाम्पल मोपा, फॉर एक्झाम्पल गुळेरी, फॉर एक्झाम्पल IIT सांगें. हे सगळे सुपीक जमनीचेर कल्टिवेटेड लँडाचेर तुमी हे जे प्रोजेक्ट हाडल्यात, ग्रीन लँडाचेर तुमी प्रोजेक्ट हाडल्यात. थंयसर आमची गोंयकार आमची जी धनगर आमची जी कम्युनिटी आसा तेंची कितलेशेच वर्सांची शेती आसली, बागायत आसली, तेंकां काडून तुमी बारीकसो जागो काडून दिल्यात आनी तेंकां तुमी गोट्यान न्हिदपाक लायल्यात. ते आमच्या गोंयकारांक जी कितली वर्सां ते स्थायीक आसा तेंकां व्हडल्या घरांतल्यान काडून थंय 70-80-100 स्क्वेअर मिटराची घरां तुमी दिवन तेंकां तुमी रेस्ट्रिक्ट केल्यात आनी तेंकां आयज तेंच्या फॅमिलीक गोरवांक लागून बांदलेले गोट्यान न्हिदपाक तुमी लायल्यात. जे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन 2019 स्थापन जाल्लें, जेच्या थ्रू गव्हर्नमेंट जॉबाची रिक्रुटमेंट जावपाची आसली, म्हणजे पार्शियलिटी खंयच जावची ना, फेवरिझम खंयच जावचें ना, थंय माल प्रॅक्टीस कसलीच जावची ना. हेका लागून जे ट्रान्सपरन्सीक लागून जे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन केल्लें ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आयज कचऱ्याच्या डब्यात घालून या सीएमान दवरला. कित्याक हेंकां आपणाक जाय तशे जॉब विकपाक जाय. सगळ्या युथांकडे जेंच्यांनी 25-26 हजार जाणांनी तेंच्यांनी एप्लिकेशन्स केला, भितरले ऑलमोस्ट 15-16 हजार जर गोंयकार आसतले जाल्यार तेंच्या सगळ्यां कडेन मागता की आमी सीएमाक क्वेश्चन करपाक जाय. कित्याक सीएमाचेर होम डिपार्टमेंट आसा, सीएमान आमचे जॉब भायल्या लोकांक विकलेच कशे हो क्वेश्चन तेका वचपाक जाय. आतां मंत्री तुमच्या दारी म्हणून जी तेंच्यांनी कॅम्पेन स्टार्ट केला, हे मंत्री तुमच्या दारार येतले, तुमच्या गांवांत येतले काय कोणाक मेळपाक येतले ते आमकां अजून सारकें खबर ना. पूण ते आतां मंत्री तुमच्या दारी म्हणून सांगला, कोणाच्या दारार वयता त्या दारार तुमी वचा
आनी तांकां ही पुलीस कॉन्स्टेबलाची जी लिस्ट आसा तीच तांकां विचारा की हांगा आमच्या भुरग्यांक गांवांतल्या भुरग्यांक जॉब कित्याक मेळोना, आमच्या गोंयकारांक कित्याक जॉब मेळोना हे तांकां क्वेश्चन करा. हे सरकार तुमच्या दारी, मंत्री तुमच्या दारी, फाल्यां आमदार तुमच्या दारी, मागीर पंच तुमच्या दारी करतलो आनी मागीर हे सगळे तुमच्या दारी करतले आनी सगळे सर्वे करतले आनी ज्या ज्या जाग्याचेर मायग्रंटांची पॉकेट आसा तांचो सर्वे घेतले आनी तांकां काडून जॉब दितले. ताकाच लागून हे सगळे मंत्री तुमच्या दारी आज भोंवतात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. मार्केट फिश आणि हेर इन्फ्रा सयत नवे पंचायत इमारती खातीर जमनीचे डिमार्केशन करपाक सांताक्रूज पंचायत सायटीर गेल्ली, पूण पंचायत वाठारांतले जमनीचेर बरीच बेकायदो बांदकामां आनी अतिक्रमणां केल्ल्याचे दिसून आयले. ही तशी धक्को दिवपी गजाल. या प्रकरणात पंचायत वांगड्यांची चौकशी सुरू जाल्या. सांताक्रूज पंचायतीचे कार्यालय पोरणे बिल्डिंगेत आसा. नवी इमारत जातली थंय वचपाक वाटय अशीर आसा. इमारतीत पंचायत कार्यालय, नुस्तें बाजार आनी कांय दुकानां आसतलीं. मात वांगडी जमिनीचें डिमार्केशन करपाक गेले त्या वेळार थंय बरीच बेकायदो बांदकामां जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले. जायते कडेन अतिक्रमणय जालां. हाची चौकशी सुरू जाल्या. एक्चुअली हे सगळें न्हू आहा तितलें इलिगल. कितें हे आतां हेच्या अंडर येता, आमच्या पंचायतीन एक्वायर केलें पळय तेच्या अंडर येता. समज तूं आतां फकत हांव 6 म्हयने जाले प्रेसिडेंट जाल्यार आनी असले हेजेर हांव डायरेक्ट एक्शन घेता. जायते कडेन तेणी पुरयलेले आहा, थोड्यांनी बिल्डिंगा पासून बांदलेली आहा. हे आदले पळय प्रेसिडेंट आसले पळय तेणी कितें करून दवरला खबर ना. समज ते सगळी आतां इन्क्वायरी चालू आसा. आतां हिंगासर एरिया ही ऑक्युपाय जाली, खूब वर्सां जाली पंचायत आपण एक्वायर करून दवरलेली. कितें आतां ते पंचायत घर, फीश मार्केट आनी शॉप्स हिंगासर येवपाची आसा. कितें आमचो फूल सपोर्ट आसा. एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिटात फूल सपोर्ट आसा. पूण पयले आदी पळय कोण पंचायतीन आसले कितें जावं सरपंच वा कोण आसले पळय हेचेर कांय एक्शन घेवंक ना. इलिगल कंस्ट्रक्शन आमी कम्युनिटांनी लँड दिला ओनली फॉर कल्टिवेशन पर्पज एंड नॉट फॉर द कंस्ट्रक्शन. एंड देर इज अ स्टेट डायरेक्शन हा गव्हर्मेंटाचे. No person agriculture property can use for the construction purpose. And in case आमकां तर आतां मेवलें in this in community land कोणे illegal construction केलां, we will put for the court for demolition. आनी हितून आमी कोणाक से दिवचें ना because this land is specially given for the agriculture purpose. This is not the land for the construction purpose. So हिंगा clear cut ha. So the community will act on this basis and we will be demolishing whatever is coming on the way, because we already filed in other this thing land of comunidad in agricultural land. It is already matter in the high court. In the same way we will start here also. So we won't be allowing anybody to do this illegal activity. It will be take time, no doubt of this, and many places in the, because immediately we cannot do all the process, but simultaneously we are going to do it. आतां आमी हिंगा डिमार्केशन करपाक आपयलेले सर्वे प्लॅनांतल्यान लँड एंड सर्वेल्यान. सो तेणी आमकां फुडली डेट दिल्या आनी आमकां सांगलां कित्याक बाबा कित्याक बुशीस जालेले आहा पळय थिंगा सर्वे करूंक जायना म्हूण तेणी आमकां सगळो क्लियर करून जागो दी सांगला. आनी आमी मागीर फुडले फावटी आमकां डेट दिलेली आहा 13 तारीख. तेन्ना ते येतले आनी डिमार्केशन आमकां करून दिले. जें कितें हिंगा मोदें आहा तितलें आमी क्लियर करतले. बट दीस इज ऑल इलिगल. जे गव्हर्मेंटाचो फायदो काडटा पळय तो जे आमी कितें कोन्न ना तेका लागून आमी आमचे जागे कितें आमकां एक्वायर करून दिलेले आहा ते आमी आमचे सेंटरक्रूज आमी कितें करून दवरूंक जाय. इट इज नॉट की आमी बाबा आमी आमच्या फायद्याक लागून करता. इट इज अ बेटरमेंट फॉर द पीपल ओनली. कित्याक लोकांकूच फायदो जावपाचो. जे आमी कितें करता ते लोकांक फायदो जावपाचो. सो प्लीज आमकडे सगळ्या लोकांनी कॉपरेट जावचें म्हणून लोकां कडेन मागता. गोवा 365 खातीर सांताक्रूजच्यान विलियम रॉड्रिग्स. टीव्हीएस मोटर कंपनीन बेस्ट इन क्लास ऑन रोड रेंज भरिल्ली नवी टीव्हीएस iQube इलेक्ट्रीक स्कूटरीचे निकतेच उक्तावण केले. तांकां व्हड प्रतिसादय मेळ्ळा. या स्कूटरीक जायत्यो इंटेलिजंट कनेक्टेड ऑफरी आसात. 7 इंच TFT टच स्क्रीन आणि क्लीन UI, टीव्हीएस iQube Alexa स्किल सेट, म्युझिक प्लेयर नियंत्रण, OTA अपडेट, प्लग अँड प्ले कॅरी चार्जर, ब्लूटूथ, 32 लिटर स्टोरेज अशो बऱ्योच सुविधा आसात. पळयात. So TVS iQube Electric, this is the first electric scooter from the house of TVS Motor Company. This is a very special product for us. It comes with a lot of high performance, pickup and top speed specs. This is the, if a scooter is truly connected, this is the one from our house. This has 118 smart features and it comes with a complete digital purchase experience. So
both pre and post. So today, any customer who wants to buy a TVS iQ, he has to go to our website tvsmotor.com/iq. There the bookings are open and the customer makes a booking there. We have centered the entire purchase experience and ownership experience digitally because we think customer experience is the most important. That is the best way of providing it today. So any customer who books an iQ today is dedicated a relationship manager. This is, I think, a first in the industry. आयज राज्यात कडक वत, गडगड आणि जोगला अशें मिस्तुराद हवामान अणभवपाक मेळटले. जाल्यार सांजवेळार उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी वादळी हवामान उरतले. प्रवास करतल्यांक फावो ती जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. आयज मळब नितळ जावन कडक वत पडटले. आयचे चडावत तापमान 32 डिग्री जाल्यार उणे तापमान 23 डिग्री सेल्सियस उरतले. बोट धन्यांक दर्यांत वचपाची मेकळीक दिल्या. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.